Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. पेट्रोल चलनां वाडत लोकांची हुयेली. विरोधक म्हणटात सरकाराक लोकांचे कितें पडलेलेंच ना, जाल्यार लोकांनी चलयल्या सायकली भायर काडपाची तयारी. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून सोपी जातली व्यवसाय आणि प्रवासी येरादारी, म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हे कोळशाचे येरादारी खातीर न्हूच, मुख्यमंत्र्यान परतून एकदा दिले स्पश्टीकरण. फाटल्या 24 वरांत भारतात 11,574 कोरोना केशींची नोंद. महाराष्ट्र आणि केरळात सगळ्यात चड केसी. मात गोंयांत सप्तकात नोंद जावपी कोरोना केशींचो आंकडो राष्ट्रीय सरासरी परस चड. केंद्र सरकार म्हणटा भिवपाची आसा गरज. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या स्वयंपूर्ण गोंय हे घोषणेचेर पात येवन रावन आसतना आता गोंयकारांक स्वताच्याच पांयांचेर उबे रावचे पडटले. आम आदमी पार्टीन लोकांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. स्वता रिणां काडपी सरकार लोकांचे कल्याण कशें करतले असो प्रश्न तांणी विचारला. पेट्रोल दरवाडीचेर गोवा फॉरवर्डानय खोचक टिका केल्या. जाल्यार आता सायकली भायर काडलेल्यो बऱ्यो ही सामान्य गोंयकारांची उतरां. पेट्रोल डिझेलाच्या दरान गोंयकारांच्या कानांतल्यान धुंवर काडलो. त्याच्या फाटोफाट आसा तो गॅस सिलिंडर. ह्या सगळ्या प्रस्नावयल्यान आम आदमी पार्टी आनी गोवा फॉरवर्डान भाजपा सरकाराची सालपटां काडल्यात. पळयात आपाचो फुडारी सुरेल तिळवेन केल्ली विस्काटावणी आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान केल्ली तासनपट्टी. ह्या 6 म्हयन्यान 10 रुपया पेट्रोल वाडलां. 10 रुपया. आनी हे इल्ले इल्ले करून सरकारान वाडयलां. लॉकडावनाच्या काळान लोकांचे धंदे बंद पडल्या, लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, पूण म्हारगाय कमी जावपाचें जावं म्हारगाय कमी करपाचें कांयच पावलां सरकार आमची घेना हें आमकां जाणून येता. डिझल वाडलां आनी डिझल वाडिल्ल्या कारणान ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडला. वीज मंत्री निलेश काब्राल बाब हांणी आनी एक झटको दिला की 3 म्हयने सेगीत जर लायटीचे बिल फारीक केले ना जाल्यार ते खंय लोकांचे लायटीचे मिटर कनेक्शन कट करतले. तुम्ही पयलीं 3 म्हयन्याचे म्हयने तुम्ही बिल दिया. म्हयन्याचे म्हयने लोकांक सारखे बिल दिया. तुमची बिलां 3 म्हयने लोकांकडे पावना आनी मागीर 3 4 म्हयन्यांनी इतली बिलां येता, इतले म्हारग बिल येता की लोकांक ते भरपाक त्रास जाता. कापस्ताद ना ह्या सरकारा कडेन लायट लोकांक फुकट दिवपाक. सेंच्युरी जेन्ना मारता, काल राजस्थानाक सेंच्युरी जाली खंय, सो कितें करप म्हणून हेल्मेट काडप, बॅट अशें धरप आनी वयर पळोवप आनी हें करप म्हणून सेंच्युरी मारतकच तशें करतात न्ही. एसेंब्लीन सांगिल्लें मरे हांवें. सो तशें जाल्लें आहा. आनी प्रायम मिनिस्टर आमचो प्रिवियस गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. अरे कितलीं वर्सां जालीं तूं प्रधानमंत्री जावन, अजुनूय प्रिवियस गव्हर्मेंट आहा. तुमची पार्टी हांगा सांगूंक पावली की काँग्रेस म्हणटा पक्षूच ना म्हणून. अजून मेरेन त्या नाशिल्ल्या पक्षाक बोट दाखयतात तुमी. कितें अर्थ उरलो? सगळें जगभर पेट्रोल फॉसील फ्युअल्स आर कमिंग डावन मरे.
हांगा पेट्रोल वाडटा. ह्यो जाल्यो राजकीय पक्षांच्यो प्रतिक्रिया. आता ऐकून घेऊया मडगावच्या दुचाकी चालकांचे म्हणणे. कांय जणांनी जाल्यार सायकली भायर काडपाची तयारी दाखयल्या. पेट्रोलाचेर लोकांना हेजेर चलोवप गॅसीचेर चलोवप गाडी पेट्रोलार चलोवप सद्या कशें आसा लिटर लिटर कशें आसा आतां सद्या लिटर 82 जाला हय आनी आतां मागीर 100 जावपा उरला आतां फुडल्या बजेटार 100 करता आनी गव्हर्मेंटा कडेन विचारता आमी सायकलीन भोंवप आतां गव्हर्मेंट म्हणटा सायकलीन भोंवप. आणि लास्ट टाइम पारेकर आसतना त्यानं आमकां एक स्कीम दवरली आनी 11 रुपीज देंवयल्ले म्हणजे आतां भायर कांय पेट्रोल वाडलो ना बट आमगे इंडियेकू पेट्रोल वाडटा आनी हे भाशेन वाडोवन जाल्यार बारीक समाजा लोकां मार येता. लास्ट टाइम संजय बांदोडकरान पासून सांगलेले संजय बांदेकर काणकोणचो MLA स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तो तेणें सांगलोलें हेजे मुखार पेट्रोल म्हारग आयज तो मेलो गेलो बट तेगे उतरां अजून आहाय. तेणें सांगलोलें मिनिस्टरान सुद्दां मुखार गोड्या गाडयेन भोंवोंक पडटलें कित्याक ही पेट्रोला हे केन्ना सॉल्व जावपा ना. दिसान दीस म्हारगाय वाडत रावतली आनी गरीब लोकांक मागीर दिसता मोटरसायकल सोडून सायकलान भोंवपा पडटलें. आणि हे उत्तर गोंयांतले वातावरण. पेडणेच्या एका दुचाकी चालकान उक्तायले आपले मत. पळयात. आज तुम्ही पळयता पेट्रोल इतले वाडला लोकांक हांगा धंदो ना तरी पण हेंचें पेट्रोल वाडलां. कित्याक वाडला पळय अजून कांय हें ना पण रोडूय पडला रोडाक तर सारकेच हें आला रोड तर सगळे पिड्ड्यार जाल्या पण हेंचो हें एकूच की पेट्रोल इतलें वाडलां आनी लोकांची थोडी जॉबां गेले कळ्ळें ते हें करता. आनी गव्हर्मेंटान पळय कोविडाच्या टायमार एडिशनल पे टॅक्स काडलेले ते आतां कोवीड काबार जाला म्हणून तेंच्यानी ते आतां एक कॅन्सल करूंक जाय न्हू. सो सायमल्टेनियसली ते टॅक्स जर कमी जाय ते स्टेट गव्हर्मेंटचे टॅक्स जातले जवळ जवळ 13 रुपया टॅक्स पेट्रोल सवाय जाता. हांव 1000 घालता आतां 500 घालता बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 97 रुपीज कळ्ळें. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता की प्लीज ते जे एक्सायज ड्युटी पळय एडिशनल लायली कोविडाच्या टायमार ती तुमी रेड्यूस करा. नॉर्मल एक्सायज पयलीं आसली बिफोर कोवीड पळय ते तुमी एक्झिस्ट करा. सो ते टॅक्स कमी जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटचे टॅक्स कमी जाता 13 रुपया पेट्रोल सवाय जातले. Fuel prices in India. Goa, petrol 87.88, diesel 84.74. Mumbai, petrol 96.32, diesel 87.32. Delhi, petrol 89.88, diesel 80.27. Kolkata, petrol 90.54, diesel 83.29. Chennai, petrol 91.68, diesel 85.01. Bangalore, petrol 92.89, diesel 85.09. Hyderabad, petrol 93.45, diesel 87.55. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम चारी आणि इर्शाद शेख. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून व्यवसाय आणि प्रवासी येरादारी सोपी जातली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हे कोळशाचे येरादारी खातीर न्हूच तेणे परतून एकदा स्पश्टीकरण दिलां. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणेचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. डबल ट्रॅकिंग रेल जो साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो जो आसा पळय तितून हांव परत परत सांगता तो कोळशा खातीर न्हू म्हणून. इट इज फॉर द अदर कॉम्युनिटीज अदर फॉर द पॅसेंजर अदर फॉर द टुरिजम. आत्ता भितरल्यान कोळसो वता हांव ना म्हणना बट तोय बी कमी कसो करप किंवा ताका अजुनूय बी टॅक्नॉलॉजी वापरून तेजें पोल्युशन कशें कमी करप हाजेर काम करपाक जाय. ते जशें म्हणटा इट वील बी द गेम चेंजर. इट फॉर द इंडस्ट्री पीपल डेफिनेटली इट वील बी द गेम चेंजर. उद्देगांक सतावपी प्रस्नाक लागून कारखाने आणि बाष्पक खाते GIDC आणि वीज खात्याची संयुक्त बसका आफयतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेचो जाळवंदार अध्यक्ष नितीन कुंकळकारान सरकारी खात्यांच्या व्यवहाराचेर नाराजी उक्तायल्या. What we want is the industries should not be taxed and troubled. In fact, there are a lot of issues today. For example, IDC has to understand that they are not landlords. IDC should understand that they are not the guy who are supposed to just create some plot and sell and job is over. Their job is to see that industry is facilitated in terms of development. Their issues and difficulties, they should be resolving it. They create issues sometimes. So there is no approach that they will facilitate them. There is no progressive and express approach. They should not make industrialists come 10 times and 100 times to their office and still the issues don't get resolved. Factory inspectorate also, they sometimes the kind of harassment the units go towards units is unacceptable. The chief inspector of factories, I am told that is troubling almost everybody.
So he has to be conveyed a message. People in industry at times get feared that these officers may trouble them. They should know that we will also trouble them. I don't care. I don't care for these people who don't have respect for the business in Goa or a trade for Goa. गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले. भारतात फाटल्या 24 वरात 11,574 कोरोना केशींची नोंद झाली. 2 राज्यांनी सगळ्यात चड कोरोना केशींची नोंद झाल्या. महाराष्ट्रात 3,663 जाल्यार केरळात 4,937 कोरोना केशींची नोंद झाल्या. गोंयांत सप्तकात नोंद जावपी कोरोना केशींचो आंकडो राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा. केंद्राचे म्हणणे प्रमाण ही परिस्थिती हुस्को करपा सारखी आसा, म्हणजेच भिवपाची गरज आसा. देशव्यापी लॉकडावन जाहीर जावन आयज 9 म्हयने पुराय जाले, पूण भारतान कोरोनाचेर नियंत्रण मेळयलें. अशें आसले तरी महाराष्ट्र आनी केरळांतली स्थिती अजूनय नियंत्रणात येवंक ना. तशेंच गोंया सयत हेर 8 राज्यांचो सप्तकाचो आंकडो राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा. गोपान दिल्ले म्हायती प्रमाण मुंबयच्या कांय वाठारांनी परतून लॉकडावन जावं येता. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेत कोरोनाच्या केशी वाडपाक लागल्यात. देखून नागरिक उड्डाण मंत्रालयान आंतरराष्ट्रीय प्रवाशां खातीर नवीन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जाहीर केल्यात. गोंया सयत हेर 8 राज्यांनी सप्तकात नोंद जावपी कोरोनाची सरासरी राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा. हातूंत गोंयचो 4थो नंबर लागता. गोंयचो सप्तकी सरासरी आंकडो 4.40% जाल्यार राष्ट्रीय सरासरी 1.82% आसा. सरासरी जाहीर करून थोडेच दीस जाल्ले तरीकय गोंय सरकारान कार्निवाल घडोवन हाडलो. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. फुडले 6 म्हयन्या भितर गुंडगिरी पाळा मुळा सकट नश्ट करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. पुलीस अशी प्रकरणां वेगान हाताळून गुंडगिरी काबार करतले अशें उतरे मुख्यमंत्र्यांनी दिला. हिस्ट्री शीटर अनवर शेखाचेर जाल्ल्या हल्ल्याविशीं मुख्यमंत्र्याक प्रस्न विचारिल्लो. त्या संदर्भात तो उलयतालो. आर्ले जंक्शनाचेर अनवर शेखाचेर दिसा उजवाडा हल्लो जाल्लो. तेचेर 5 जाणांनी कोयत्यो आनी हेर हत्यारांनी हल्लो केल्लो. राज्यांतली पुराय गुंडगिरी सोंपोवपा खातीर म्हणजे पुलीस काम करता. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या 2 वर्सां जे बऱ्याच जाणां अशे जे हे मर्डर, हाफ मर्डर, परत गँग, दोळा गँगा मदल्यो झगड्यो सगळे कडेन क्रॅकडावन केल्या. मागीर ती जावं मेडशे, जावं ते तुज्या फातोर्ड्यान किंवा जावं ते कोस्टल बेल्टान खंयसरूच सोडूंक ना. ज्या ज्या जाग्यार जाल्या थंय थंय क्रॅकडावन केल्या आनी हांकां कोणाकूच सोडले वयचे ना. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर अशा पद्दतीचे ज्यो केसीस आसा ह्या सगळ्या जाणांक हद्दपार करपाचो सरकारान ऑलरेडी तेजे जे लिस्टेड केल्ले आसा. हे गुंड मागीर ते मार्मागुआ तालुक्यात आसतले, तुज्या सालसेतीन आसतले, बार्देसान आसतले, तिसवाडीन आसतले. ह्या तालुक्यांनी मेन करून मोठी गुंडगिरी जी आहा पळय रे ही ह्या काही जाका आमी मोठ्या प्रमाणात स्लम डेव्हलपमेंट एके कडेन थंयसर जावपाक लागल्या. पण ही गुंडगिरी सोंपोवपा खातीर ह्या गुंडांक हद्दपार करपा खातीर म्हणजे सरकार कार्यरत आसतले. पुलीस म्हजें काम करताच, पण एकदां जर तेजेर स्ट्रिक्ट मातशी एक्शन घेवपाक जाय पळयलें रे जाल्यार क्रॅकडावन करपा खातीर ताका थोडोसो फास्ट ट्रॅक करचें पडटा इतकेंच. पण हे फावटी हद्दपार बरेच जाण जाताले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाक आम आदमी पार्टीन 7 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. 750 नोकऱ्यांची जायरात फाटी घेवपाक, कारण तेतून कोंकणी गरजेची ही अट घालूंक ना. हे जायरातीत कोंकणी सक्तीची ही अट घालूनच परत जायरात दिवची आपण मागला. आम आदमी पार्टीचो म्हणयारो सुरेल तिळवे म्हणटा कोंकणी सक्तीची हे नोंदवपाचें न्हयकारून
गोंय सरकार महाराष्ट्रातल्या लोकांक गोंयांत नोकऱ्यांची संद दिता। हे बाबतीत आम आदमी पार्टी गोयच्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा कडेन कागाळ करतली अशें ताचें म्हणणें। आज गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाची एक एडवर्टिजमेंट आयल्या 750 पोस्टा खातीर पब्लिश करता तुम्ही 18 तारखेक आणि एप्लिकेशन्स अवेलेबल करता 12 तारखेच्यान। ही तुमगेली फटिंगपणां ताजे जे पदाधिकारी आसा जाळवंडार आसा तांकां शिटकावणी दिवपाक सोदता, वॉर्निंग दिवपाक सोदता। तुम्ही ही एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आसतना थंय एक महत्वाचो मुद्दो घालूना आणि तो म्हटल्यार कोंकणी एसेन्शियल 7 दिसां भितर तुम्ही कॉरिजेंडम नोटीस काडपा जाय। ही एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ करून कोंकणी भाषा ही एसेन्शियलान घालून परत एडवर्टाइजमेंट घालपा जाय। प्रमोद बाब जर महाराष्ट्रातल्या लोकांक गोंयान हाडून नोकरी दिवपाक सोदता जाल्यार आमी हेजो खर विरोध करतले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी। हायकोर्टाच्या कामकाजाचो बदललेलो वेळ अडचणीचो दिसपाक लागल्यान मडगांवच्या वकिलांनी नाराजी उक्तायल्या। पहिलीच्या वेळाप्रमाणेच कोर्टाचे काम सुरू करचे अशी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक विनवणी करपाचे थारायला। हायकोर्ट बार असोसिएशनाच्या ठरावाप्रमाण उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठातल्या कामकाजाच्यो वेळो बदललेल्यो। गोंयांतल्या बार असोसिएशनाक विश्वासात घेनासतना हो निर्णय घेतिल्ल्यान वकिलांनी नाराजी उक्तायल्या। आदलो वेळच योग्य आसलो अशें तांचें म्हणणें। दक्षिण गोंयच्या वकिलांचे संघटनेन बिरेस्तारा बसका घेवन हाचे विशींचो निर्णय घेतलो। पळयात। The main issue was regarding the change in the High Court timings. The timings of the High Court now are from 9 o'clock till 12 o'clock with a half an hour break in between, and from 12:30 till 2:30. Now the old timings of the High Court were from 10:30 till 1:30 and 2:30 to 4:30. Now the South Goa Advocates Association has objected to these timings because it is not at all convenient for lawyers from the South Goa who want to practice in the High Court. Besides lawyers, even litigants will face difficulty because of the change in the High Court timing. Now the High Court's timing has been changed on the basis of some resolution which was passed by the High Court Bar Association. Now the strength of the High Court Bar Association, I am told, is about 200 or 250 lawyers, and which meeting was attended by about 24 lawyers who are practicing in Panjim. For the meeting, 14 voted for the change in the timings and 10 voted against it. So basically 14 lawyers have decided the change in the timings for all for lawyers all over Goa. South Goa Advocates Association is an association which consists of more than 700 members. No opinion or no consultation was done by the High Court with any bar association in Goa besides the association from Panjim. Now we think that this is unfair because the High Court should have taken into consideration the convenience of all the lawyers and litigants from all over Goa. It is not only about lawyers who are practicing in Panjim. The resolution was passed that we make a representation to the administrative judge of the Bombay High Court. And we are sure that the administrative judge of the Bombay High Court will give us a hearing and will consider our objections. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत। परतून एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। गोंयांत बिरेस्तारा पावसान अचकीत हजेरी लायली, पूण पावस पडूनय गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना। पणजे सगळ्यात उण्या 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या। मळब धुसर आसतले, सकाळ फुडें धुके दाटू येता। चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें। 19 तारखेरय पावसाचो शिवर पडू येता। 20, 21 आणि 22 तारखेर वातावरण सुकें आसतलें। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट। घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।